we are going to have joint site inspection along with PDA, Panchayat and land survey, because we will give the whole map to the committee and to the Panchayat also. किती हा पळय बफर झोन कोणे सांगलेलं आमकां वुडन कॉटेजी येता म्हणून. वुडन कॉटेजी एकूय ना. सो थोडे लोक असे आहा की पॉलिटिक्स करूंक सोदता ह्या हेचेर इश्यूआचेर. ह्या इश्यूआचेर पॉलिटिक्स करप ना. हो आमचो इश्यू, पोंगोटकारांचो इश्यू. हांव आमदार हिंगासर. सो आय विल सी दॅट नो वुडन कॉटेजीस कम अराउंड द क्रिमेटोरियम. आदी आमी मोडल्या ह्यो. PDAन ऑर्डर धाडून मोडल्या. आदले पंचायतीन हिंगा लायसन दिल्ले आनी तेच हिंगा राजकारण करूंक येतात. कोण कोण आहात पळय ते. आमकां आमी राजकारण करूंक सोदिना. जे कितें लोकांचो एक हें आहा की अराउंड द क्रिमेटोरियम कांयच येवचें न्हू. और हॉटेल, वुडन कॉटेज, रेस्टॉरंट 30 मिटरान येवचें न्हू म्हणून. सो वी वील सी दॅट इट इज बींग अपहेल्ड, दॅट नथींग कम्स इन दीस बफर झोन. आमचे पळय 30 मिटर बफर झोन आहा तो पयलो क्लियर जावंक जायो. आनी आमकां एक रेजोल्युशन दिला पंचायतीन 38 डिसेंबर 2016. 30 मिटर बफर झोना भायर वेस्टर्न एंड ऑफ द एरिबेन सी, वेस्टर्न सायड ऑफ द एरिबेन सी, तेतून कांयच हेका कन्स्ट्रक्शन दिवचें ना करपाक. टेम्पररी एज वेल एज परमनंट हे रेजोल्युशन पास करून दिल्लें आहा. आनी आतां आयज तो आमदार म्हणटा समज समज परमिशन दिलें तेजें निश्चय घालूं येता. पूण जे रेजोल्युशन पास केला पळय पंचायतीन हेचेर कांयच हे ना उरोंक नात.